नमस्कार, पळया अपडेट खबरो। बीजेपीचो नवनाथ नाईक दक्षिण गोय झेडपी अध्यक्ष, मगोची चित्रा फडते उपाध्यक्ष, उत्तरेन बीजेपीची अंकिता नावेलकर अध्यक्ष, बीजेपीचोच वासुदेव कोरगावकर उपाध्यक्ष, अपक्ष भायर। लँड सीझन सोंपलो, मात गोयच्या मार्केटांनी गोरवांचे मांसाचो दुष्काळ, मंगार मेरेन नवो स्टॉक येतलो म्हूण रावल्यात ट्रेडर। मीट कॉम्प्लेक्स म्हणटा बीफ पुरवणेची जबाबदारी तांची न्ही। कानोळे रिटेल आउटलेटांतले कॅमेरा केशीन फॅब इंडियाचे 2 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची मंगळारा क्रायम ब्रांची मुखार चौकशी, फॅबाचो एमडी आनी सीईओक समन्स। मिकी पाशेकोच्या अटक वॉरंटाविशीं याचिकेचेर जाप दिवंक सरकाराक हायकोर्टाचो 2 दिसांचो प्राझ। मिकी शरण येना, अटक वॉरंट काडचे म्हूण हायकोर्टान याचिका। आनी रॉयल वांगडोचे आय लीग जिखपाचे टार्गेट, रॉयलाचो कोच कश्यपाची गर्जना। स्पोर्टिंग क्लब दी गोवा रॉयल मॅच आज। खबरो विस्तारान। दक्षिणेत आव्हान नाशिल्ल्यान बीजेपीचो नवनाथ नाईक झेडपी अध्यक्ष आनी मगोची चित्रा फडते उपाध्यक्ष जाले। दनपारां निकाल लागलो। जिल्लो पंचायतीचे अध्यक्ष आनी उपाध्यक्षा खातीर उत्तर गोंयांत 4 आनी दक्षिण गोंयांत 2 अर्ज आयिल्ले। उत्तरेन बीजेपीचे अंकिता नावेलकार अध्यक्ष जाल्यार बीजेपीचोच वासुदेव कोरगावकार उपाध्यक्ष जालो। अपक्षांच्या पॅनलांतली वैशाली सातार्डेकार आनी तुकाराम हरमलकाराक फक्त 25तली 10 मतां पडली। उत्तर गोंय जिल्लो पंचायतीच्या अध्यक्ष आनी उपाध्यक्ष पदांचेर बीजेपीचे उमेदवार जिखले। अध्यक्ष आनी उपाध्यक्ष पदा खातीर मंगळारा वेंचणूक जाली। 25 मतांतली 14 मतां घेवन बीजेपीच्या अंकिता नावेलकारान जैत मेळयले। अपक्ष वैशाली सातार्डेकाराक 10 मतां पडली आनी 1 मत बाद जालें। जास्त पावर दिवपाचो सरकाराकडे निधी कमी मेळटा पण आता आम्ही आमची वयर आनी सकलांक हे मान्य केला आनी तेन्ना आमची तुजी मान्य आमकां पूर्ण विश्वास आसा आमकां सरकार असल्या कारणाने आमकां मेळटलो पावर। उत्तरेन उपाध्यक्ष पदय बीजेपी कडेन उरलें। बीजेपीच्या वासुदेव कोरगावकारान 25तली 14 मतां मेळयली जाल्यार अपक्ष तुकाराम हरमलकारान 10 मतां मेळयली। 1 मत बाद जालें। महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष तशेंच आमचो तालिगांवचो एमएलए बाबूज मुनशरात यांच्या सहकार्यान आयज अध्यक्षपद आनी उपाध्यक्षपद आमचे कडेन येयल्लें आसा। दक्षिणेन आव्हान नाशिल्ल्यान बीजेपीचो नवनाथ नाईक झेडपी अध्यक्ष आनी मगोची चित्रा फडते उपाध्यक्ष जाली। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। लँड सीझन सोंपलो। गोरवांच्या मांसाक राविल्ल्या क्रिस्तावांक आयताराक गोंयच्या मार्केटांनी बीफाची पुरवण जाय तशी जाल्लीच ना। कितल्याशाच जाणांनी बीफ नासतनाच इस्टर मनयलो। कांय कडेन मार्केटांनी बीफ दिला ते साप बाबत। गोरवांच्या मांसाचो नवो स्टॉक मंगळारा मेरेन येतलो म्हूण कोल्ड स्टोरेजवाले आनी मांसाचे ट्रेडर रावल्यात। गोवा मीट कॉम्प्लेक्स म्हणटा बीफ पुरवण करपाचें काम तांचें न्ही। गांधी मार्केटां मडगांव गांधी मार्केटां मांस व्हरों 1 म्हयनो जालो, मांस ना कांय ना। हिंग मडगांव देखून मांस ना, आजून देखून मांस मेळना। इस्टरा मेळना कितल्या 1 म्हयनो जायन गेलो। No, we received it on Good Friday, which we had to keep it in and then sell it only on Saturday because I was closed on Good Friday. I received around 280 kilos of beef, but it was not sufficient for the supplies. When are you expecting the next? So far, there is no news of the next supply. शुक्रार, सॅटर्डे, संडे चड मांस विकले मडगांव, पूण आतां आज का संडे देखून मान आमी ते सॅटर्डे देखून मान संडे विकले न्हू, ते काबार जाले पयलीं आमगे एनिमल्स। आतां एनिमल्स हाडूंक गेला आमगेलें, आतां माल हाडले उपरांत आज ना फाल्यां पावले उपरांत आनी मातले आनी फूल स्टॉक जाले उपरांत सगल्यांक मांस दितले आमी। We received about 500, approximately 5 to 600 kilos each. Cold storage got about for Easter. We got it on Good Friday, so we stocked it out for Holy Saturday, and by Saturday evening everything was over. Probably we should get it on Tuesday also, because today he's placed the order, so we should get it by Tuesday. आमकां सॅटर्डे बीफ येयल्लें आनी तें म्हाका मांस बीफ संडे पावना येयलें तें बीफ आनी लोक संडे
पोतून गेलो आनी मांडी आज मुकोडे बीफ ना आनी आज सकाळचो हांव सारको एमटी आय कांय ना स्टॉक कांय ना आतां. मीट कॉम्प्लेक्स म्हणटा गोरवांचें मांस विकपाचें काम तांचें न्ही. बीफ पुरवणेची वेवस्था पळोवपाची आनी पुरवणेक आदार करपाची तितली तांची जबाबदारी. Goa Meat Complex is not the authority to supply beef in the state of Goa. Goa Meat Complex has only been facilitating the arrival of beef in the state of Goa. I have explained before also that Goa Meat Complex is only helping the cold storage owners and the other stakeholders of the beef industry to get their beef in the state of Goa, and we are trying to work out a long-term solution so that such instances of shortage of beef does not occur on and off. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस आनी चेतन गवस. कानोळे रिटेल आउटलेटांतले कॅमेरा केशीन मंगळारा फॅब इंडियाचे 2 वरिश्ठ अधिकारी क्रायम ब्रांची मुखार चवकशे घेतले. क्रायम ब्रांचीन फॅब इंडियाचो वेवस्थापकी संचालक विलियम बिसेल आनी सीईओ सुब्रता दत्ताक चवकशेक हाजीर रावंक समज धाडला. केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणीन कानोळे फॅब इंडियान कपडे घेवंक गेल्ले कडेन ट्रायल रुमा वटेन आशिल्लो सीसीटीव्ही कॅमेरा एक्सपोज केल्लो. इतले मजगतीं म्हापशेच्या जेएमएफसी कोर्टान स्टोराची मॅनेजर चैत्राली सावंताक अटकपूर्व जामीन दिला. सीसीटीव्ही कॅमेराच्या केशीत चौकशे खातीर फॅब इंडियाचो वेवस्थापकी संचालक विलियम बिसेल आणि मुखेल कार्यकारी अधिकारी सुब्रता दत्ताक मंगळारा चौकशी अधिकाऱ्या मुखार हजर रावपाक सांगले. ही माहिती गोंय पुलिसांच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यान प्रुडंटाक दिली. स्टोर रुमा लागसार लायल्लो कॅमेरा ट्रायल रुमांतले रिकॉर्डिंग करतालो म्हणून बोवाळ पडला. फॅब इंडियाच्या 2 अधिकाऱ्यांची ताचेर चौकशी जातली. फॅब इंडियातल्या स्टोर मॉनिटरिंग धोरणाविशीं क्रायम ब्रांच चौकशी करूंक शकता. केंद्रीय मनीसबळ उदरगत मंत्री स्मृती इराणी शुक्रारा कांदोळेच्या फॅब इंडियात कपडे घेवंक गेल्ले कडेन तिका हो कॅमेरा दिसलो. त्या उपरांत प्रकरण पुलिशे मेरेन पावले. पुलिसांनी आतां मेरेन 4 आरोपींक अटक केल्या. सद्याक 4 आरोपी जामिनार भायर आसात. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार. घेवया एक विराम.